आयज आमचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आयज ब्लॅक डे दिसा आमी प्रोटेस्ट केल्लो आसा। आयज सबंद आमचे वास्को युवा मोर्चा एक जाल्ले आसा, कित्याक की 25 जून 1975 दिसा आमचे काँग्रेसचे प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तेणे एमर्जन्सी डे हाडलेलो आहा। तितून आमचे जे लिडर्स आसले तांकां खूब प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा। तशेंच आमचे आख्खी इंडियन लोकांक ऑलमोस्ट 2 वर्सां खातीर तांकां प्रॉब्लम जाल्ले आसा, तेमी खूब त्रास भोगलेले आसा। 21 मंथ्स तेमी त्रास भोगलेले आसा। म्हणून आयज आमी आख्खे युवा मोर्चा आयज आमी एक वास्कोन प्रोटेस्ट केल्ले, कित्याक की अवेरनेस करपा खातीर वास्कोकार खातीर की आमच्या लिडर्सान त्रास केले म्हणून। खरें म्हटल्यार 25 जून दर वर्सा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोंयभर आनी देशभर हो कार्यक्रम निशेधाचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा की 25 जून 1975 आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन इमर्जन्सी आमच्या देशाचेर लादलेली। त्या दिसाक प्रेस जावं लिडर जावं जे कोण काँग्रेसीक ऑपोजीट आहा तांकां सगळ्यांक बंदखणीन उडयल्ले। प्रेस एरिया ज्या जाग्यार जाता 26 तारखेक पेपर सगळो ब्लँक आयिल्लो, कित्याक थंय लायट कापलेली। आमचे लिडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी आनी अनेक लिडरांक भितर उडयल्लो, आनी तेय कितले दिसा खातीर 21 म्हयन्या खातीर। कारण कितें आसलो की देशभर सगळे कडेन इंदिरा गांधीच्या विरोधान लाट आसली। स्टुडंट, शेतकरी, इंडस्ट्रियलिस्ट सगळेच्या विरोधात आसले। जयप्रकाश नारायण जी एक मोठे एज्युटेशन घेवन फुडें सरलेले की सत्ता खाली करो जनता आ रही है ह्या स्लोगनाचेर ते फुडें सरलेले। आणि तिका अलाहाबाद कोर्टान तिचे जे इलेक्शन जी जिखलेली राय बरेली ते सेट असायड केल्ले, कित्याक तिणें इलेक्शनाक गैरवापर केल्लो, पयशांचो वापर केल्लो, बळाचो वापर केल्लो म्हणून तिका वोटींग रायट काडून घेतलेले। म्हणून तिका भंय दिसलो की आपली सत्ता वयतली काँग्रेसीची, म्हणून तिणें इमर्जन्सी लायली। सगळे देशभर सगळ्या लोकांक बंदखणी उडयलो। हेचो आयज विरोध जावपा जाय। आज देशांतल्या लोकांक कळपा जाय, युवकांक कळपा जाय की अशी परिस्थिती इंदिरा गांधीन हाडलेली। आणि आयज आमचे नरेंद्र भाई मोदीचे देशातले सरकार आणि गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे सरकार बऱ्या पद्दतीन काम करता। आणि आयज ते म्हणटात की आयज देशान इमर्जन्सी आहा म्हणटा आमकां उलोवपा रायट ना, पूण आयज देशांत सगळे कडेन सुशासन चालू आसा, रामराज्य चालू आसा। अग्निपथ अशी स्कीम युवकां खातीर हाडलेली आसा। आयज शेतकऱ्यांचे आमी बरें दिता, MSP बरी दिता, इंडस्ट्रियलांक आसा, स्वच्छ भारत करता, शौचालय पावयला, अनेक स्कीम अनेक गोष्टी आयज देशांत सगळे बरें पावल्या, पूण हे काँग्रेसीचे दोळे धांपलेले आसा। आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 जून 1975 हो स्वतंत्र भारतांतलो एक सगळ्यान काळो दीस म्हणजे आज आमी हो मनयतात। कित्याक ह्या दिसा इंदिरा गांधीन तेन्नाची प्रायम मिनिस्टरान आणीबाणी लावन म्हणजे एमर्जन्सी डिक्लेअर केल्ली। आनी ते एमर्जन्सीच्या काळान प्रेस जावं ते फ्रिडम फायटर जावं ऑपोजिशन कोणी पार्टी कोणी काँग्रेसाचे विरुद्ध उलयताले तांकां सगळ्यांक भितर दवरपाचें एक मोठें षडयंत्र रचले गेले। आनी हे 21 म्हयने हे जाले। त्या काळान आमकां सगळ्यांक याद करून दिवपा जाय, उलोवपाचें हें नाशिल्लें, फ्रिडम ऑफ स्पीच नाशिल्लो, कोणी उलयताले तांकां भितर उडयले वताले। आनी त्या खातीर आज खंय तरी लोकां मदीं ही जागृताय आसची, काँग्रेसीची राजवटीन कितें चलतालें हें लोकां भितर पावचें, म्हणून आज हो एक निशेध मोर्चा आमी करताले। आज करतई भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदी भाई जीच्या अंडर बरें सरकार चालू आसा, बरें काम करता। पूण आज काँग्रेस कितें करता, आज जी काँग्रेस आज सोंपा पावल्या, सगळ्या कडेन आज काँग्रेस सोंपा पावल्या, ती खंय तरी आपूण जिवंत रावपा खातीर एक खंयच्याय कामाक ऑब्जेक्शन हाडपाक लागल्या, खंयच्याय कामाक विरोध। आनी विरोध करता आसतना कितें करता की देशाची मालमत्ता जी आसा ती तोडफोड करता। म्हाका आज सांगन दिसता हे काँग्रेसचे लिडर आसात जे भारत वास्कोनूय आसात तांणी खरी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा जाय। आनी 46 वर्सां पयलीं कितें जाल्लें, तुमकां एमर्जन्सी कित्याक लावची पडली, लोकांचेर अत्याचार कित्याक केलो, भारताच्या लोकांचेर अत्याचार कित्याक केलो हे जनते फुडें तुमी मांडपाची गरज आसा। आज आमी पळयतात हे लिडर जे आसात ते ऑब्जेक्शन हाडटात, म्हणजे आज प्रमोद सावंत सरकार बरें काम करता। आज आमचे वास्को प्रोजेक्ट सुरू जाल्या, एक 2-3 प्रोजेक्ट जेन्ना आमी सुरू करपाक वता तेन्ना एक दीस पयले हे लिडर येतात आनी खंय तरी व्हडली व्हडली भाशणां येता। म्हाका हे लिडरांक विचारपा जाय, तुमच्या वास्को खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा अजून पर्यंत तुमी आमकां दाखोवचें। तुमी केन्नाच खंयची देश सेवा करूं ना नाल्यार समाज सेवा करूं ना। तुमी खंय तरी आज बिजनेसमॅन हांकां लिडर केल्या, आमचे भशेन कार्यकर्ते लिडर जाता तशें ना। हांगा खंयच्यान तरी इम्पोर्ट करून लिडर हाडटा आनी ते लिडर उलयतात, कितें उलयतात समाजाचें उलयना, आपल्याक कशी प्रसिद्धी मेळची आनी आपूण कसो फेमस जावचो हाजेर उलयतात। त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसीचो निशेध आज भारतीय जनता पार्टीचो बरो सरकार चालू आसा, डेमोक्रेटीक सरकार चालू आसा आनी डेमोक्रेसी कितें ती हो सरकार दाखयता। त्या खातीर हांव मागता असोच सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीक जसो सगळे कडेन वाडत चल्ला तो वाडत वचचो। आनी जे काँग्रेसीन काळे कृत्य हे केल्ले आसात पयलीं पासून ते दोळ्या मुखार हाडप हें आमचें कर्तव्य आनी लोकां मुखार आमी असल्यो गोश्टी हाडत रावतले।